आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलो जो उद्देश आसा तो तुमच्या मुखार मांडपाक जाय. तुमच्या सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांक आपयल्ले कडेन आसा. एक विशय आसा तो संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो. गेल्ल्या जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलीं आमचे स्वर्गेस्त पयले मुख्यमंत्री श्री भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी ही संजीवनी सहकारी साखर कारखाना खास करून आमच्या गोंयच्या शेतकार लोकां खातीर हांगा जो हाडिल्लो आनी आयज पर्यंत तेजी वाटचाल ती चलत आसा. आमी पळयता की गेल्ली जवळ जवळ 8-10 वर्सां जालीं ह्या संजीवनीची जी एकंदर जी वाटचाल आसा ती दिसान दीस घटत गेल्ली कडेन आसा. प्रत्येक वर्सा लॉस, शेतकऱ्याचे बरोबर ऊस पावप ना, हे खुबश्यो गोश्टी हातूंत भितर आसा. पूण ताका लागून खास करून गेल्ल्या सिजना भितर जेन्ना पयली फाटी आमकां इनॉग्रेशन आपयलें संजीवनीक आनी इनॉग्रेशन करून निकतेंच दुसऱ्या दिसाच्यान संजीवनी सादारण 1 म्हयनो सुमार बंद उरली. सांगपाक दिसली की आमकां सुद्दां काळखांत धरून गेल्ल्या वर्साक म्हणजे फॅक्टरी दुरुस्त जालीच ना, दुरुस्त जावचे पयलीं इनॉग्रेशन केलें आनी तेज नंतर जवळ जवळ 1 म्हयनो बंद उरली. गेल्ल्या वर्साचो डिलिव्हरी इतलो शेतकार लोकां खातीर प्रॉब्लेमॅटीक जालो की सादारण 1 म्हयनो लेट जावप म्हळ्यार 1 म्हयनो उसाची तोडणी सुद्दां लेट पडली आनी ताका लागून ताजो पळय कितें पळय इफेक्ट आसा तो आयज पर्यंत आमकां ह्या वर्साक आमकां आयिल्ले कडेन आसा. आयज म्हत्वाचो विशय इतलो आसा की काल आमी साखर कारखान्याक सगळे लोक जमिल्ले, शेतकार लोक जवळ जवळ 1000 लोक आशिल्ले. विशय इतलोच आशिल्लो की एटलिस्ट गेल्ल्या वर्सा जालें तें तरी आतां परत जावचें न्हू म्हणून. पूण निकतें तेंच जालें. ह्या वर्साक आमकां आतां जर संजीवनी चलयतले जाल्यार सादारण 10 कोटीची मिनिमम आमकां कॅपिटल बजेटाची गरज आशिल्ली आनी ताका लागून गेल्ले जवळ जवळ 8 ते 10 दीस जाले आमी सातत्यान एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे बाब विजय सरदेसाय हाजे कडेन वचत आसात. आनी ह्या 10 दिसांक शेतकी संघटना जी आसा आमची बाब राजेंद्र फळदेसाय हाज्या अध्यक्षते खातीर ताचे सकल आमी जवळ जवळ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना ताजेर सखोल चवकशी करून हे पयशे आमकां मेळपाचे बद्दल एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केलें. आनी त्या प्रमाणे तेणी जे कन्सर्न ऑफिसर आशिल्ले फायनान्स डिपार्टमेंट आमचे OSD जोशी ताजे नंतर चीफ सेक्रेटरी हांकां सगळ्याक घेवन मिटींग करपाचें थारायलें आनी त्या प्रमाणे तांणी मिटींग घेवन आमकां एक क्लॅरिटी दिली की फुडल्या 4 दिसां भितर तुमकां अकावंटाक पयशे येतले जेणे करून फॅक्टरी चालू करपाचो उद्देश जातलो. पूण निकतेंच हे विशय चालू आसतनाच परत आनीक विशय जालो तो म्हणल्यार सेंट्रलांतल्यान पोल्युशन बोर्डांतल्यान आमकां फॅक्टरी बंद करपाचो आदेश गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्लो गेलो. निमकें चालू जावपाच्या टायमार जेन्ना अशी गोश्टी घडटात तेन्ना शेतकऱ्याचें संकट कितें येता हे जो शेतकार जो ऊस लायता किंवा ज्या शेतान तो पळय राबता हे त्या मनशाकच खबर आसता. आनी म्हणून जेन्ना अशें संकट आमच्या मुखार दोळ मुखार आयलें शेतकी संघटनेन सांगलें की अशें लेटर आयिल्ले कडेन आसा तेन्ना एकाय बी आमकां तोंड दिवपा जाय म्हणून. आनी काल जेन्ना आमी तेंची पयली फावटी तेंची दोळ मुखार जेन्ना आयले सगळे लोकांक घेवन जमले जाल्यार काल सरकाराच्यान आमकां उत्तर दिवपाक जालें ना. आमची डिमांड दोनूच आसले सद्या आतांचे तरी. दोनूय डिमांड म्हणजे एक कितें की एक आमकां पयशे दिवचे एक 10 कोटी रुपया जेणे करून फॅक्टरी आमी सुरळीत चलूंक शकतले. आनी दुसरो डिमांड हो आशिल्लो की काल पळय त्यात पोल्युशन बोर्डान हें केलां तें जाता तितले बेगीन स्थगीत करचें म्हणून तें गोवा गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून जें कितें आसा तें करचें म्हणून. आज गोंयचे जर आमी ऊस तांकां प्रोवायड करता जाल्यार मिनिमम दिसाक 1200 टन कॅपेसिटी ती मॅट्रीक टन कॅपेसिटी ती जावपा जाय. पूण आयच्या घटकाक ते आमी गोंयच्या ऊसकार ती फॅक्टरी तितलो आमी प्रोवायड करूंक शकना. म्हणून केन जो गेट केन आसा तो शुगर केन आमी हांगा हाडटात. गेल्ल्या वर्साक जेन्ना आमी जेन्ना केलें त्या वर्साक गेल्ल्या वर्सान 47,000 सुमार मॅट्रीक टन आमी गोंयचो ऊस दिलो. सादारण 27,000 मॅट्रीक टन आमी केन ऊस दिलो. ओवरऑल सादारण 74-75,000 सुमार मॅट्रीक टन आमी ऊस आमी दिलो. फॅक्टरीची चलपा लागून जी आतांची हांगा क्षमता आसा ती 1200 आसा आनी 1200 क्षमतेन आमी वाडयतले जाल्यार आयज आमकां अशें दिसता की गोंयच्या हेतून भितर जे गोंयचे शेतकार लोक आसात मॅक्झिमम सांग्यार जवळ जवळ 30 ते 35,000 टन सांग्यार पिकता. जवळ जवळ 10 ते 12,000 टन आमचे काणकोण केपी जवळ जवळ 8,000 टन बाकीची आमची सत्तरी पेडणे ह्या तालुक्यांत सुद्दां 8-10,000 टन. ओवरऑल आयची स्थितीक सादारण 50,000 ते 55,000 टन ऊस पिकता. ह्या ऊसाची सुद्दां आमी हांगा तर आमी फॅक्टरी आमची शेतकारांक काबार करूंक शकनात जाल्यार
फुडाराक ह्या शेतकाराक आनी दुसरे आनी पर्याय ना. आयज आमी पळयता की सरकारा भितर प्रत्येक गोश्टी बंद 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 जायत जाल्यार मायनींग जालें आमकां मॅक्झिमम सायड इफेक्ट पडलो मायनिंगाचो. आज शेतकारांचेर तीच पाळी आयिल्ली कडेन आसा. ही पाळी अशीच टिकून उरतली काय कितें अशेंच कंटिन्यू उरतले हो एक खूब मोठो प्रश्न आयिल्ले कडेन आसा. आनी म्हणून काल आमी सरकार दरबारान मागले पूण मागले नंतर जें कितें मेळपाचें तें मेळपाक पावलें ना. आतां म्हाका न्यूज एक कशें जाला की काल तेणी जवळ 4 कोटी सुमार एश्युअर केल्ले कडेन आसा म्हणजे आमच्या अकाउंटामध्ये ट्रान्सफर केल्ले कडेन आसा म्हणून अजून पर्यंत म्हाका तेजे भक्कम न्यूज मेळ्ळे कडेन ना. वर्सान वर्स म्हणचे पेक्षा हांव अशें म्हणटा की आयज जी आमची फॅक्टरी आसा त्या फॅक्टरीक जर आमी म्हणजे सरकारान जर योग्य विचार केलो आनी ह्या फॅक्टरीक सगळें पूर्ण रेन्युवेशन केलें कारण आमी जे पळय आतां मशिनरी म्हणटा ती खुबशी जुनी मशिनरी आसा आनी तातूंतल्यान जे पळय तांकां पळय मेंटेनन्स येता तो मेंटेनन्स दिसपा भायर खर्च येता. ताका लागून जर आमी फूल प्लांट नवो केल्ले जायत सादारण 50-60 कोटीच्या आसपास ते सगळें आमी इन्वेस्टमेंट केल्ले जायत जाल्यार म्हाका दिसता परत आनी फुडल्या एक 20-25 वर्सांक आमकां फुडें आनी पळोवपाक पडपाना मागीर इतली लॉस आमकां जावची ना. दुसरी गोश्ट साखरेची आसा. साखर आयज आमी जी तयार करता ती साखर अजून पर्यंत फॅक्टरीन पडून आसा. म्हाका खबर ना कित्याक ना म्हणून कित्याक तेजी हे जायना म्हणून ओपन मार्केटान अजून पर्यंत ती येना. होय एक प्रश्न आसा. जर तितली सुद्दां आमी ती विकून जर काडली जाल्यार एटलीस्ट इंट्रस्ट पार्ट तरी आमी जो कितें फाटला तो तरी भरून काडूं शकता. करप्शन आसात थंय. गेल्ल्या वर्साक जवळ जवळ 5 कोटीचे थंय गफलत जाल्ले कडेन आसा. टोळयेक म्हणून जवळ जवळ 5 कोटी डायरेक्ट पेमेंट दिल्ले कडेन आसा पण आयज पर्यंत तेजी रिकवरी ना. एकूय टोळी गेल्ल्या वर्साक आमकां आमच्या गोंया भितर देंवले कडेन ना. साखरात सादारण गेल्ल्या वर्सा साखर तशीच आसा भायर काडून अजून पर्यंत ऑलमोस्ट म्हाजे कडल्यान एक 1.5 लाख पोती आसा म्हणून हांवें केल्ले. एक्झॅक्ट फिगर खबर काल हांव एडिशनल कडेन सगळें डिटेल घेवपाक म्हणून गेले म्हणजे तोच नाशिल्ले कारणान एक्झॅक्ट फिगर तुका हांव आतां सांगूंक शकना. बॅग पयलीं 100 आसतालें मागीर आतां तेचे नंतर 50 चालू केल्लें 25 आसपाना 50 आसतालें. G6चो एकच उद्देश आशिल्लो जेन्ना आमी सगळे एक कडेन मेळ्ळे एकच उद्देश आशिल्लो की सरकार खंबीर उरचें तेजे पयली कडेन कसलोच विशय थंय जालो नाशिल्लो आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी जे तांचे सेंट्रल ऑब्जर्वर आयिल्ले तांकां आमी त्या माध्यम एकच विशय म्हणला की हे सरकार खंबीर उरचें तेजे खातीर तुमी हें करा प्रयत्न करा इतलेंच आमी तेजे कडेन मागलें तेजे पयलीं कांय ना. भाग नाच न्ही आमकां विचार करपाक आमी केन्ना सक्षम आसा. आमी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लोकांनी आमकां सांगलें निवडून दिल्ले कडेन आसा. आज हे असेंब्ली 40 जाणां भितर बसले कडेन सो आमकां विचार करपाक आमकां जर आमकां सांग्या खातीर जर मागता म्हणजे म्हजी लोकांक शेवटी म्हजी प्रोटेक्शन हांव म्हाज्या लोकांक राखपाक समर्थ आसपा जाय. आयज लोक जर म्हाका विचारता ते लोकांक प्रश्न दिवपाक म्हाका समर्थ आसपा जाय पूण आयची परिस्थिती म्हाका समर्थ दिसपाक खंय तरी म्हाका दगमगल्यार जाता पूण लोकां पर्यंत आमकां लोकांक टिकोवन दवरप हें आमचें काम आसा. सो ताका लागून हांव केन्नाय खंयचो विचार करूं शकता ना अशें ना तातूंतल्यान पूण सरकार जर आमकां बरोबर जर ट्रीट करना ते आमकां विचार करपाचो भाग पडटा न्ही. इरिगेशनाचे तुका हे मेळना म्हणटा सपोर्ट उरता इरिगेशन जे आसा न्ही ते गोवा फॉरवर्डचे मिनिस्टर आसा त्यांचे प्रेसिडेंट विजय तुझे संबंध बरे. इरिगेशन उलयला विशयाचे इरिगेशन म्हळ्यार पळय सांग्याक टोटल सावथाक उदक आयज सांगेच्यान वता. एक मायनींग इश्यू पयलीं आशिल्लो तेतूंतल्यान मॅक्झिमम आमकां रेवन्यू येतालो सांग्यातल्यान येतालो. आज इरिगेशन डॅम आसले कारणान मॅक्झिमम सावथाक उदक जें कितें आसा तें सगळें आमच्या सांग्या वयल्यान वता. रिटर्न्स बॅक सांग्याक अजून पर्यंत कांय मेळना. इरिगेशन डिपार्टमेंटाक स्पेशली कितें म्हणटा आयज खंयचो मिनिस्टर जालो जर तो 2 दिसांनी शिकता अशें ना. म्हाजो एक विशय आसा की ऑफिसर जे आसा कोण त्या ऑफिसराक हे 40 ते 50 वर्सां हितून काम करता डिपार्टमेंटाक मिनिमम 30 ते 40 वर्सां काम करतात. आमी मंत्री जावन म्हणून जाता एक 5 वर्सांक बसतात आमकां ती स्टडी करपाक सादारण 2-3 वर्सां सहज वतात. आयज त्या भागाचो हांव आमदार आसले कारणान म्हाका सगळी स्टडी खबर आसा कितें कितें जाता कितें जावंक शकता कितें जावंक शकना तें. पूण जेन्ना ऑफिसर ती खंयची फायल जर प्रोसीड करपाक सोदना जायत जाल्यार तातूंत मिनिस्टराचो खंय तरी तितलो हें येना. म्हाका दिसता ऑफिसर लोकांचेर म्हणजे वर्सान वर्स नवी कितें तरी नविदाद करतले ह्या विशयाचेर खंय रावन ते फक्त एकच फायल धरतात ते नवी कितें करतले अशें तेंची कानाक मनाकच येना. अशें खंय तरी चुकून एक 8-10 ऑफिसर म्हणजे 10% ऑफिसर आसा म्हणून हें सगळें सिस्टम चलता अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार खंयचे कडेन खंयचें प्रशासन चलना.